पेडणे ते म्हापसा आंतरराष्ट्रीय महामार्गाचेर फोंडकुलां पडल्यात। दुचाकी चलोवपी रस्त्याक पडिल्ल्या फोंडकुलांनी पडटात। कितलेशेच अपघात जातात, मात गोंय सरकार वोगी आसा। रस्त्यान येरादारी करपी लोक तिडकल्यात म्हूण गोंयच्यो संघटना आनी येरादारी करपी लोकांनी सरकाराचो निशेध म्हूण मुखेलमंत्री, भौशीक बांदकाम मंत्री, पेडण्याचो आमदार बाबू आजगांवकार, गोवा फॉरवर्ड आनी भाजपाच्या फोटू फोंडकुलांनी दवरून निशेध केलो। केंद्र सरकारान नितीन गडकरीच्या भौशीक बांदकाम खात्याकडल्यान गोंय सरकाराक कोट्यांनी रुपया दिल्यात, ते सुदीन ढवळीकरान खंय खर्च केल्यात असो प्रश्न संजय बर्डेन मंत्र्याक केलो। रस्त्याची परिस्थिती आज कारण जावपाक ही म्हणजे रस्त्याचे पीडब्ल्यू इंजिनियर आणि सुदीन ढवळीकरांचे 3000 कोटी जे दिलेले आसा, हे आजपासून 3000 कोटी खंय आमकां दिसत ना। तुमकां तरी गोंयच्या लोकांक दिसता हो सुदीन ढवळीकर जो आसा एका पीडब्ल्यू मिनिस्टर खातें दिवपाचें नासलें, कित्याक हांव म्हणूंक सोदता जी गोष्ट गोंयच्या एक म्हणीन आसा, एक अशी म्हण आसा की गाबट्यांक गोरवां आनी भटांक तारवां। सुदीन ढवळीकर जो आयच्या पेपराचेर येयलेले 20 कोटी म्हणटा तो आनी मोडटले। हे जे रस्त्याची क्वॉलिटी जी आसा, रस्त्याचे आयचे काम जे चालू आहा, जे धरती काम चालू आसा, ते वॉटर बॉन्ड मेकाडम जे केल्लेले ना, कांयच केल्लेले ना, म्हणून रस्त्याची आमची आयज परिस्थिती अशी जाल्लेली आसा। आनी सुदीन ढवळीकरचो पयसो येयल्लो आसा न्हू, हो सुदीन ढवळीकर हो भ्रश्ट हेतून आसा। सुदीन ढवळीकराचेर आयज सगळ्या गोंयच्या लोकांनी विचारपाची, त्यांनी आमचे गोंयचेर असो सगळे पिड्या करपाक कारण सुदीन ढवळीकर, तेजे कडेन इंजिनियर एक दीस आसा हांगा तुमी दाखोवन दियात। इतकी कामां जी चालू आसा न्ही रस्त्याचेर, आयज इंजिनियर ना, पीडब्ल्यूचो सुपरवायझर दिसना, कोणूच दिसना। जे आयज भायले जे कॉन्ट्रॅक्टर येवन जे काम करतात, हे मनमानीचे काम करता, ताका लागून परिकर सरकार हो कंप्लीट निष्पन्न थरलेलो आसा। त्यांनी बेगितल्या बेगीन हो राजीनामा दिवपाचो आनी हो जो पोस्टर जो आहा न्हू सरकार हॉस्पिटलान रस्तो कोमान म्हणटा तो परिकराक लागता। मुखेलमंत्री पयलेच फावट उपचाराक अमेरिकेक गेल्लो तेन्ना ते बरो जावन येवचो म्हूण देवाकडेन गोंयकारांनी मागणें केल्लें। ताचे बद्दल सहानुभूती दाखयल्ली, मात आतां चडच जाला। उठ बस गोंयचो मुखेलमंत्री गोंय, मुंबय आनी अमेरिका भोंवडे करता। ताका गोंयच्या लोकांचें पडून वचूंक ना। रस्त्याक पडिल्ल्या फोंडकुलांनी लोक पडून इस्पितळांनी आसात। कितलेशेच दीस तरी लोकांनी पर्रीकाराक आनी आजारी मंत्र्यांक सहानुभूती दिवप। हाका लोकांनी वेचून दिल्ले ते लोकांच्या पयशांच्या कुस्तार इस्पितळांनी वचोन न्हिदपा खातीर काय लोकांची सेवा करप असो प्रश्न लोक करतात। म्हाका हे पळोवन सारकें कितें जालें, आतां पळोवन हे उदीक नाका मेरेन पडलें आसा, तर तें आमच्यान रावंक जायना म्हणून आमी सगळे काम धंदे सोडून आयचे रस्त्यार येयल्ले आसा। आनी हे खड्डे पळय तुमकां दिसता सगळे तरे हांगासर मिनिस्टर येतात वयतात, पूण ताका दिसना। तो नितीन गडकरी म्हणटा आपूण आपणाक हांवें करता, तूं उडान पूल करता। अरे होच तर रस्तो सारको जायना, तर उडान वयतले खंय रे तूं? अरे उडाक नाका पळय हो कर रस्तो। आनी हांव बीजेपी कडेन मागता, अशें मागता कितें हांव परिकराक फुडें उलोवंक शकता। हे जे तूं मिनिस्टरांचे पेमेंट जे वाडयलाय ते कित्या खातीर वाडयलाय? तूं कसले कामां करता? हे रस्त्यार पाड घालताय, पब्लिकाची वाट लायताय आनी तूं मिनिस्टरांक पेमेंट वाडयताय। तूं अमेरिकेक वचून येताय आनी हांगा तूं पेमेंट वाडयता, हे कितें जाल्ला? गोंयकारांनी कितें करपाचें? बिहार उपकारले, दिल्ली उपकारले, गुजरात उपकारले, पाकिस्तान उपकारले, पूण हे उपकार ना आमकां। अरे आमकां सोय कर गोंयकारांची। आयज सगळ्या राष्ट्रांनी वचात, कितें कितें रस्ते दाखयतात तुमी आमकां टीव्हीचे, अमेरिका, इंग्लंड सगळे। अरे तेचे रस्ते कितें तुमी इतले जोडून इतले पब्लिकाचे खाण तुम्ही पब्लिकाक आमच्या गोंयचे रडयतात? अरे तुमचे कशें बरें जातले रे? अरे लोकांचे बरें करात पयलीं, लोकांक पयलीं बरें कितें दियाचे, चलपाक उडपाक बसपाक जेवपाक गोंयकारांक आमच्या, तेन्ना तुमचो कोण हे करतलो? तुमचे आहले हे जो सरकार जो आहा तो त्या सरकाराचो निर्दोश करून हांव जालो जाल्यार 24 वरां सुद्दां हांगा 48 वरां जी कितली वरां आसात तेंच्या वांगडा हांव हांगासर उपोशण करपाक तयार आसा ह्या रस्त्या खातीर। पूण हांव सांगता हे मनोहर पर्रेकाराचे बोर चुकता, हे मनोहर पर्रेकारान सगळें सोडपाचें, ताका कितें जायना तो तेच येयलो वाजपेयीची हस्ती सोडपाक गेलो, तो शिकवलो परत बॉम्बे गेलो तो। मागीर तेणी हे फक्त आमच्या गोंयचो आपणाकूच घालपाचो आनी गोंयकारांक उपाशी मारपाचें, हे हांव ताका विचारूंक सोदता। अरे परिकार, तूं आज खरो तो गोंयचो मुख्यमंत्री आनी तुजो खरो तो सांगपी आहलोय आनी हेच्या खातीर तूं लोकांक पेज दिलेले आहलोय, बेकारी भत्तो दितलोय तो दिवंक पावलें ना। तूं शिक्षणाक 12वी 11वी तांकां धंदो तो दिलेय ना, फक्त तूं आमदारांचे पगार 2 फावटी वाडयलाय आनी फुडल्या इलेक्शनाक तेच वाडयतलोय। हे गरिबांनी जे लोक जे हातीचे जे पोटाच्या हातीच्या पोटाचे लोक आसात तेणी कितें करपाचें? उपाशी मारपाचें, फाशी दिवपाची? कितलेशेच म्हयने जाले सरकारांतले मंत्री आजारी आसात। गोंयचे प्रशासन ठप्प जाला। लोकांच्यो समस्या सुटावे करपा खातीर गोंयांत मंत्री ना।
विरोधी पक्ष काँग्रेसय वगी आसा. ज्या विरोधी पक्षान आयज रस्त्यार देंवन लोकांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर वावुरपाक जाय आशिल्लो तो काँग्रेस पक्ष फक्त पत्रकार परिशदेच घेता अशें दिपेश नायक म्हणटा. पक्षार बांकार जे बसल्यात आमदार जे आसात ते कितें करतात? ती कसली संवंग येतात न्हिदेची? आज ह्या लोकांनी हांगा येवन सगळे रस्त्याची जी समस्या आसात ह्यो गोंयची समस्या आसात त्यो रस्त्यार येवन देवपाच्यो आनी करपाच्यो. आज आमी पळयतात प्रामुख्यान जो पळय पक्ष आसा काँग्रेस पक्ष तो फक्त थंय बसला आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेता. अरे तुमकां हें हांगा करपाक जाय. तुमी खरें म्हणल्यार सरकाराक नाकाशिवड करून दवरपाक जाय आशिल्लो. आज आमी बारीक बारीक संघटना युनायटेड बहुजन कुळमुणकार संघटना आज कितें काय म्हणल्यार आमचो काम धंदो सगळो सोडून हांगा रस्त्यार लोकांचे प्रश्न घेवन हांगा मांडपाक आयल्यात. ही बरोबर गोश्ट न्ही. खरें म्हणल्यार प्रामुख्यान हे विरोधी पक्ष जे आसात जितले आमदार आसात तांणी ह्या गोश्टीची दखल घेवपाक जाय. आजारी आशिल्ल्या मंत्र्यांनी मंत्रीपदाच्या आशे खातीर 2-2 दिसांनी गोंयांत येवन लोकांक फटोवचे परस एक तर बरें जाय मेरेन इस्पितळांत रावचे आनी बरें जातकच गोंयांत येवचे. तो मेरेन दुसऱ्याक ताबो दिवचो नाजाल्यार मंत्रीपदां सोडची असो सल्लो आनी मागणी दिपेश नायकान केल्या. जो रस्त्याची आज दुर्दशा जाल्या आख्ख्या गोंयची आनी खास करून ही हायवेची दुर्दशा जाल्या आनी सुदीन ढवळीकर म्हणटा की आपणाक 30,000 कोटी आयिल्ले. बाबा ते घातले तरी खंय 30,000 रुपया कोटी? एक थोडेशे मोड मरे हांगा लोकांक सोय कर. तूं कितें आमकां बिहारी करून दवरपाक सोदता? हो कितें बिहार काय हो गोंय प्रांत? त्या हाची विचार मातशी विचारसरणी कर. तूं आतां खरोखरच आतां जाणटो जाला कळ्ळें तुका आतां खंय तरी रेस्ट जाय. म्हाका दिसता तुज्यान समज म्हणटा हें खातें सांबाळपाक जायना PWDचें जाल्यार तूं राजिनामा दी आनी दुसऱ्याक कोणाक तरी उबो कर थंय. कित्याक आतां हें सगळें आतां वयर गेलां. आतां तकलेचें वयर गेलां. आतां आमी गोंयकार बुटपाक पावल्या सगळे वटेन आमकां मार्गची धोरणां हें सरकार करता. खास करून हे जे पळय प्रस्थापीत जे सरकार आसा गोवा फॉरवर्ड BJP आनी मोगोचे आनी बाकीचे जे लोक आसात ते बरोबर आज करनात. कित्याक आज सगळे वटेन लोकांक गोंयकारांक खास करून ह्या सगळ्या आमदारांनी लोकांक त्रासान घातल्यात.